ब्रेस्तारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि टॅक्सी चालकांमदी बसका जाली। टॅक्सी चालकांनी ॲपाक विरोध उक्तायला। टॅक्सी चालकांच्यो समस्या सोडोवपाक येरादारी खात्याचे 3 अधिकारी आणि टॅक्सी चालकांचो आस्पाव आशिल्ली समिती स्थापीत केल्या। सोमारा परत बसका जातली म्हूण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयल्यात। डेस्कवा खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। टॅक्सीकारां वांगडा मिटींग जाली। म्हाज्या मते तरी पॉझिटिव्ह आमी अप्रोच तांकां सांगला। सगळ्यात पयलें डिसिजन जे आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्या 3 जाणांची सावंत एडवीन आणि तार अशा 3 जाणांची कमिटी सांगला। सोमार दिसा ती मिटींग दवरल्या आणि प्रत्येक टॅक्सी एसोसिएशनांतलो मिनिमम एक 10-12 जाण तेंचे आणि आमचे 3 जाण ऑफिसर तेंचे सगळे प्रॉब्लेम्स परत एकदा तेंच्या कडेन सांगचे जे सोडोवपाक मेळटा ते विदीन एक 8 ते 10 दिसां भितर स्टेप बाय स्टेप सोडयता। हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला की ते डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर येवचो। आमचो ऑलरेडी गोवा टॅक्सी हो डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसा। गोंयांतल्या सगळ्या टॅक्सीचे भाडें हे युनिफॉर्म जावचें, मिनिमम भाडें तांकां मेळचें। हांव कमी रेटान म्हणना, तांकांय बी म्हणजे वेवस्थीत बरो रेट मेळचो आनी जाका आमी सेफ्टी, सेक्युरिटी आनी ट्रान्सपरन्सी हे 3 विशय जे आहा पळय न्ही, टुरिस्टाचे आनी टॅक्सीकारांचे दोनूय विशय सुटावे जावचे। म्हाका दिसता की हे विशय सुटावे जातले ते सगळे टॅक्सीकार लिडर जे आसले पळय न्ही 100% दे आर पॉझिटिव्ह। हांवें एक रिक्वेस्ट केल्ली मुख्यमंत्र्याक की हे अशें जर आमी उलयत रावले जाल्यार आख्खो दीस गेलो तर जाल्यार ताका सोल्युशन येवचें ना। ताका लागून एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करची। ते प्रमाणे 4 जाणांची कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या। तितून डेप्युटी डायरेक्टर सावंत, मागीर असिस्टंट डायरेक्टर मिनेश तार, असिस्टंट डायरेक्टर आमचो एडवीन, मागीर मडगोवचो आनी असिस्टंट डायरेक्टर लाडू गांवकार, ह्या 4 जाणांची कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या। सगळ्या टॅक्सीवाल्याचे पळय एसोसिएशन आहा हांकां कितें कितें पळय प्रॉब्लम आहा ते सगळे व्हरून तेंच्या मुखार मांड म्हणून सांगले। ते मांडल्या उपरांत ते सगळो रिपोर्ट तयार करतले आणि गव्हर्नमेंटाक हाडटले। गव्हर्नमेंट तेजेर स्टडी करतलो आणि ज्यो पळय कितें पळय प्रॉब्लम्स पळय आहा पळय ते सगळे सॉल्व करपाचे फुडें पावलां उखल्ली वयतली। बट ॲप बेस्ड टॅक्सीचेर आमी ओपोज करीत। तेंच्यांनी कितें तरी एक नवो प्लॅटफॉर्म घेवन येयल्लो, गोवा डिजिटल टॅक्सी वॉट एवर, आय डोंट नो, सिमिलर लायक ॲप बेस्ड टॅक्सी। हेच्या पयलीं गोवा मायल्सूय आहा आनी गोवा टॅक्सी ॲपूय आहा। गोवा मायल्स जेन्ना गोंयांत येयल्ल्याक आमच्या हॉटेलांकडे जावं स्टँडांकडे खुबशी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाता। सो आमी सरकाराक सांगला की तुमी युनिफॉर्म रेटीक ट्रान्सपरन्सी हाडपाक कितें डिजिटल या तुमी, बट इट्स अगेन्स्ट ॲप बेस्ड टॅक्सी। पण आता कितें डिस्कशन कितें जालें? आमी ॲपाक विरोध आहा न्हू, आमचोच न्हू, अख्ख्या संवसारांचो इट्स नॉट फिजिबल ना। गोंयांत तशें आमची डेमोग्राफीच तशी ना। सगळो जग डिजिटल मूव जाता। बट तुका एक गजाल सांगता, 8 दीस पयलीं गेटवेक एअरपोर्ट आहा यूकेक, थंयसर सुद्दां ट्रेडिशनल येल्लो कॅबीज आहा तेंच्या भितर आनी ॲप बेस्ड टॅक्सी भितर केदो व्हडलो प्रोटेस्ट जाल्लो तुमकां खबर आसतली। सो हो इश्यू आहा, हो गोंया पुरतो मर्यादीत ना, हो ग्लोबल इश्यू आहा। ॲप बेस्ड टॅक्सी जी आहा, जी टॅक्नॉलॉजी आमी एडॉप्ट करूंक जाय ती आमी टॅक्नॉलॉजी ऑलरेडी एडॉप्ट केल्ली आहा। बट जी टॅक्नॉलॉजी फिजिबल ना आमच्या स्टेटीन, लायक गोवाच्या धाकटे स्टेटीन, ती आमी ओपोज करता आनी हेच्या फुडें ओपोज करतले। हितून इश्यूज आनी प्रॉब्लेम जे तांकां आतां दिसता की कोण तरी हो एक प्लॅटफॉर्म चलयता ॲपाचो आनी तेणी डिस्प्ले केल्या बोर्ड ऑन द एअरपोर्ट शूड बी रिमूव्ड म्हणून तेंचे आयज डिस्कशन जालें। सो ते बरोवन दी म्हणलें सीएमान, कोऑर्डिनेशन कमिटीक, दे वील डिसायड वॉट हॅज टू बी डन, दे वील ब्रिंग इट टू हीज नोटीस ऑल्सो, सीएम नोटीस, आनी हे इश्यू सॉल्व करपाचें तेंच्यांनी उतर दिलं। सीएम एग्रीड जाला, ॲप एग्रिगेटर काढून डिजिटल हाडपाचें एग्रीड जाला। कांयच एग्री जावंक ना, एग्री कांय जावंक ना। खाली कोऑर्डिनेशन कमिटी वील issue will place. Once this issue is resolved, then they will have the formal meeting for discussing how to go forward with this digital. आता इश्यू रिझॉल्व जावपाकूच जाय न्हू। डिस्कशन अशें कांय मेजर जावंक ना। डिस्कशन इतलेंच जालें की तेंच्यांनी कितें पॉलिसी हाडपाक सोदता, कितें हाडपाक जाय। टॅक्सीची तेंच्यांनी सांगला की एका प्लॅटफॉर्मार येवपाक जाय सगळे। आमी ताका सजेशन घातला की तुमी जे गोवा मायल्स आसा आनी दुसरो ॲप आसा तो स्क्रॅप करा पयलीं, तेच्या उपरांत कितें तें करया म्हणून। दुसरी गजाल, आमकां जो मेर आमी फुडें विचारना, कित्याक आमचे सगळे टॅक्सीकार येवंक ना, जो मेर सगळे टॅक्सीकारांक कॉन्फिडन्सान घेना तो मेर आमी सजेशन आनी डिसजेशन कितें तें दिवपाक शकना। सो इतल्याच गजाली खातीर हे आतां सोमार दीस मिटींग आसली, तेच्या पयलीं सगळ्यांक अवेअरनेस करतले कितें जालां आनी कितें आसा हेचें तुमच्या माध्यमाच्यान हांवें सांगलां। व्हडलें डिस्कशन जावंक ना, फकत रेट एपार आमी काय केन्ना फॉर्म ना, आमी एपार केन्ना येवचेच ना। ॲप जाय म्हटलें ना जाय म्हटल्यार इट इज अप टू दॅम।
Initially, to be very frank, all of them were agreeable, but towards the end, they raised some issues. So we are not going to force anything. We want it. We never mind it gets delayed, but ultimately they are the stakeholders. They are the ambassadors of tourism, and they have to realize that any this step you take should not hurt tourism further than already what has been hurt. टॅक्नॉलॉजी तांचे इश्यूज आशिल्ले लास्ट टायम समजून घेतले डिजिटल प्लॅटफॉर्म हाडपाची येवजण घेतली आनी ताजे खातीर डिजिटल प्लॅटफॉर्म पॉलिसी कशी आसतली ती तांचे कडेन प्रेजेंट केल्या प्रेजेंट करतकच तांचे थोडे इनपुट्स आनीकूय आशिल्ले वीच आर रिलेटेड टू द पॉलिसी वीच आर रिलेटेड टू द एप सम थिंग्स वीच आर दे नीडेड अ क्लॅरिटी ऑन आनी ताजे खातीर मुख्यमंत्र्यान सविस्तर बरो वरा वयर बसून तांकां काळाची गरज आमी म्हणटा टुरिजम स्टेक होल्डर ते हे आमी म्हणना पूण थोड्या गजाल्यो ज्यो सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जाता त्यो बंद जावपाक तांचो तितलोच सपोर्ट जाय पडटा आनी त्या खातीर टॅक्सी भावांक एक प्लॅटफॉर्म एक रेट सगळी हाडपा खातीरचो प्रयत्न आसा पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान हे ते विचार एक्सप्लेन केले तांचे थोडे विचार आशिल्ले ते विचार घेतले आनी मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलें की तांचे भितर एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करून तांचे विचार ट्रान्सपोर्ट माध्यमांतल्यान घेवन परत एक 8 दिसान 10 दिसान परत मेळून वी वील कम आउट विथ मोर क्लॅरिटी